postpone question. Sri Rural Fernandez. स्पीकर, म्हाका दिसता तो येवंक ना. दे आर नॉट सिरियस अबाउट द रिजर्वेशन. भायर जे इतके सांगताले पळय न्ही, ओबीसी रिजर्वेशन जावपाकूच जाय, काँग्रेसीक रिजर्वेशनाचे पडलेलेच ना. पडलेले जाल्यार आज तो हावजान येतलो आसलो. आमकां रिजर्वेशनाचे पडलेले जाय म्हणून आमी रिजर्वेशन केलां. म्हणून हांव स्पश्ट सांगता की काँग्रेस फक्त शो करताली बेश्टे दाखोवपा खातीर पॉलिटिकली हे आनी ते म्हणून. आमी रिजर्वेशन केल्या उपरांत हावजांत प्रश्न विचारपा खातीर आयज ते उपस्थित रावंक ना. जाल्यार हावजान येवन आयज उपस्थित रावतले, क्वेश्चन करचे आसले कित्याक काय म्हणून. आमी नोटिफिकेशन काढले, ट्रिपल टेस्टाच्या प्रमाणे रिजर्वेशन दिले. आता कोण तरी जो कोर्टान गेला ताका आमी काय करूं शकना. दे आर काँग्रेस इज नॉट सिरियस. ताका फक्त कशें शो करपाक जाय म्हणून काँग्रेसीन फक्त शो केल्लो सांगपा खातीर. जाल्यार आज क्वेश्चन इतको सिरियसली आसतना हावजाचो मेंबर कित्याक ना तर क्वेश्चन विचारपा खातीर? It shows that they are not serious. Speaker sir, the Honourable Chief Minister has forgotten that we have got demands on Panchayat. At that time, Speaker sir, Panchayat demandaचेर ना. This is a very serious issue. ते जर तितके सिरियस आशिल्ले जाल्यार आज हावजान हो क्वेश्चन रेज करते असले. दे आर नॉट सिरियस. कारण हो जेन्ना ओबीसी रिजर्वेशन आमी जे ओबीसीक रिजर्वेशन दिवपा खातीर सरकारान नोटिफिकेशन काडले, ट्रिपल टेस्ट केले, सगळे केले, आनी तरी सुद्दां हो पळय आयलो तो. Third question. हय ताका सांग नांव घेता म्हणून तेजें. हां स्पीकर सर, म्हाजे पळय स्टार क्वेश्चन आसले ते आतां ऑलरेडी इलेक्शन पंचायत डिक्लेअर जाले खबर न्हू. हे हांव आन्सर करपाक सर तेणी विचारता काय ना विचारता तो सांगता जाल्यार पास तरी करूंक जाय. तो ते कित्याक सांगता डिक्लेअर जालें कितें जालें तें? हे क्वेश्चन म्हाजे पोस्टपोन केला. हे इलेक्शनाच्या पोस्टपोन केल्लो पयलीं येवपाचें. This is a postponed question. तूं विचारता काय ना विचारता इतकेच सांग. पळय विचारपाचो रिजर्वेशन सारकें जावंक ना म्हणून लोकांक कोर्टान येवचें पडले. इतके सांग. तो प्रश्न तर फॉर्मेलिटी सारकी जालेली हो, लोकांक कोर्टान वचूंक पडपाचें नासलें. एक मिनिट, तुमकां प्रश्न विचारपाचे आसा? प्रश्न विचारपाचे आसा तुमकां? येस. हय येस येस. स्पीकर सर, तांचो प्रश्न आशिल्लो रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर. रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर आमी पयल्यान पयली ट्रिपल टेस्ट जे आहा ओबीसी कमिशना कडल्यान करून घेतले आनी जे 27% ओबीसी कमिशनांतल्या 19 कास्टा खातीर जे दिवपाक जाय आसले ते नोटिफिकेशन आमी काडलें. आनी दीस इज अ स्टेट इलेक्शन सब्जेक्ट. स्टेट इलेक्शनान ताज्या प्रमाणे रिजर्वेशन 27% ओबीसी कमिशनान स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन हँड ओवर केलें आनी ताज्या उपरांत स्टेट इलेक्शन कमिशनान तें नोटिफिकेशन डिक्लेअर केलें. नोटिफिकेशन डिक्लेअर केल्या उपरांतूय बी परतूय कोण जर कोर्टात गेला आसत जाल्यार ते एट प्रेझेंट कोर्टात चालू आसा. जाय जाल्यार आमी नोटिफिकेशन जे काडलां खंयच्या पंचायतीक रिजर्वेशन आनी कितें हें सगळें ऑलरेडी सबमीट केल्लें आसा. अजुनूय तेजी डिटेल्स जाय आसत रिजर्वेशनाच्या संदर्भात जाय जाल्यार सरकार ती रिजर्वेशनाच्या संदर्भात ती डिटेल दिवपाक शकता. बट परत फाल्यां एकदां कोर्टान म्हाका दिसता 3 जाण उठून कोण तरी परत कोर्टान गेल्या आनी हे रिजर्वेशन जें आमी केलां तेंय चॅलेंज केलें. म्हणून म्हाका दिसता खरें म्हणजे फाटले फावटी विरोधक आमचेर आरोप करताले की ते आमी मॅन्युप्युलेट करता म्हणून फाटल्या टर्माक की आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी हेच्या कडेन मॅन्युप्युलेट करता. बट आतां म्हाका बरेच जाण सांगता हे सारकें जावंक ना, ते सारकें जावंक ना, वेगवेगळ्यांचे वेगवेगळे इश्यूज आसा. बट स्पीकर सर, म्हाका दिसता आतांच आमी ओबीसी कमिशनान स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिला आनी तांच्यांनी पर्सेंटेज वायज आनी फाटले वार्ड कशे आशिल्ले तेज्या प्रमाणे केला. हितूर SC, ST आनी OBC हे धरून बिलो 50% उरपाक जाय हाजो प्रयत्न केला. थोडे जाण वुमन कन्सिडर करून सांगता बट वुमन रिजर्वेशन हो सेपरेट टॉपीक आसा, तो 50% रिजर्वेशनान येयना म्हणून थोडेशे ते मिस करता. इतके डिटेल्स स्पीकर सर आमी दिल्ले आसा. स्पीकर सर, हो क्वेश्चन म्हाजो पयलो आसलो. आतां हो म्हाजो आयज अनावन्स केला, आयज येयला. मेन म्हाका इतलें विचारपाचें आहा, गोवोरमेंटान OBC रिजर्वेशन करिनासतना कशें इलेक्शन डिक्लेअर केलें पंचायत? OBC तुमी डिक्लेअर करूंक जालें पयलेंच. ते करिनासतना तुमी हें करप हें सारकें न्हू. हो इनजस्टीस जालो आमच्या गोंयच्या लोकांचेर आनी ह्या रिजनाक लागून कोर्टान वचो तुमी रावपाचें न्हू आनी खंयचेंच इलेक्शन पोस्टपोन करप सारकें न्हू. हें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमचें चेंज जावपाक ना. जेन्ना डेट आहा खंयच्या इलेक्शनाची ती इलेक्शनाची डेट त्याच दिसा येवंक जाय. आफ्टर 5 years आमचे कॉन्स्टिट्यूशनान क्लियर म्हणलेलें आहा पोस्टपोनमेंट करूंक जायना. फकत
नॅचरल कॅलेमिटीज जेन्ना वॉर मागीर पॅन्डेमीक व्हडले तसले कितें जाल्यारूच तुमचेर पोस्टपोन करूंक जाता. तुमी गव्हर्मेंट तुमकां जाय तशें करता आनी अशें ह्या फुडें जावंक कारण ना. स्पीकर सर, इलेक्शन डिक्लेअर्ड इलेक्शन कमिशन करता, आमी करिना. आणि तांणी जो म्हटलो इट इज अ नॅचरल कॅलामिटीज. पावस खूब मोठ्या प्रमाणात आसलो म्हणून आमी फक्त कोर्टाक रिक्वेस्ट केल्ली की आतां 10 तारखेची जर खूब व्हडलो पावस पडलो, पूर आयलो, ओके, जाल्यार वोटींग पर्संटेज कमी जावपाक शकता. हें कन्सिडर करून आमी म्हटलेलें की फक्त 1 म्हयनो फुडें दी म्हणून. आमी चड तेंप मागोवंक नाशिल्लो. इट इज आमची रिक्वेस्ट आशिल्ली. तो जे आरोप करता सरकाराचेर ते योग्य न्ही. म्हजें सरळ म्हणणें आसा, सरकारान फक्त लोकांक म्हणजे वोटिंगाक वयतलो आसत जाल्यार धो पावस पडलो आसत जाल्यार वोटिंगूच जावचें ना. प्रत्येकाक आपलो वोटींग रायट्स जो आसा हो जर दितले आसत जाल्यार नॅचरल कॅलमिटीजचो विचार करून त्या अनुसार आमी रिक्वेस्ट केल्ली. आमी खंयसरूच पोस्टपोन करूंक ना किंवा इलेक्शन कमिशनानूच डिक्लेअर केल्लें आसा. स्पीकर सर, आतां पावसाक लागून असले तो रिजनां दिवंक लागले जाल्यार फाल्यां व्हडली इलेक्शनां तशीच पोस्टपोन जातली. हे अशें जावप सारकें न्हू. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर म्हणटा की फकत व्हडलें कितें जालें जाल्यार अर्थक्वेक, वॉर आनी पॅन्डेमीक जे आतां फाटल्या दिसान जालें तेन्ना करूंक जातालें. आतां तसलें कितेंच ना जाल्यार रिजनूच ना पोस्टपोन करपाक. हो ओबीसीचेर इनजस्टीस जाल्लो आहा आनी लोकांनी वयचें पडलें कोर्टान आनी हे इलेक्शन पास करचें पडलें. स्पीकर सर, आमी परत एकदां सांगता, आमी द डे वनच्यान ओबीसी रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आशिल्लो. बट तांच्यांनी ओबीसी रिजर्वेशन हे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यू गायडलायना प्रमाणे त्या सरकारान न्हू तर ओबीसी कमिशन किंवा अदर एजन्सी हाणें ट्रिपल टेस्ट करपाक जाय आसली. आनी पयलीं केन्ना तरी ते नोटिफाय जावपाचे उरलेल्यो. ओबीसीच्या अंडर येवपी 19 ज्यो कास्ट आसा त्यो नोटिफाय जावपाच्यो उरलेल्यो सरकारा कडल्यान. ते हांव मान्य करता. पण त्या खातीर आमी 2 गजाली केल्यो. आमी सगळो रिपोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ पंचायतान ओबीसी कमिशना कडेन दिलो. ओबीसी कमिशनान सेन्सस यूज करून जाता तितके बेगीन, आमी ओबीसी कमिशनाचेय धन्यवाद म्हणटा कारण तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन हो कंप्लीट केलो प्रोसिजर आनी तेंच्यांनी तो इलेक्शन कमिशना कडेन दिलो. दुसरी गजाल आमकां लक्षांत जेन्ना आयलें तेज्या उपरांत आमी ट्रिपल टेस्ट जे ओबीसी हेजे डिक्लेरेशन जे करपाक जाय आसलें ओबीसी तेंय नोटिफिकेशन केलें सो दॅट आमी ओबीसीचेर खंयसरूच अन्याय करूंक ना. तो जे सांगता सो दॅट आमी वयल्यान प्रोसेस फास्ट केलो आनी द डे वनच्यान आमी सांगत आसा की ओबीसी रिजर्वेशन दिवपा खातीरूच सरकार फॉरा. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटाचें निग्लिजन्स जालेलें आहा. टायम टू टायम तर फॉर्मेलिटी केलेल्यो जाल्यार हें घडपाचें नासलें. गव्हर्मेंट पयलें सद्या न्हिदला आनी लास्ट मोमेंट फकत हे प्लॅन आसलें डिले करपाक ही इलेक्शनां. स्पीकर सर, आमकां डिले करपाचो नासलो. आमचें इंटेन्शन क्लियर आसलें. हांव परत एकदां सांगता, तो जे सांगता चुकीचे आरोप तो करता. त्या खातीर गव्हर्मेंट जे आसा हे डे म्हणजे ना जाल्यार गव्हर्मेंट इतके फास्ट म्हणजे ओबीसी कमिशना कडेन धाडून ट्रिपल टेस्ट करूनच घेवचें नाशिल्लें. आमी वगीर रावतले आसले. ओके, त्या खातीर गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन क्लियर आसा. स्पीकर सर. श्री गणेश गांवकर. स्पीकर सर, हे जे इलेक्शन आसा तें इलेक्शन ओबीसी रिजर्वेशना लागून डिले जाल्लें आनी 10 ऑगस्टाक आसा. आतां पयर जो डेटा सरकारान ओबीसी कमिशनाक दिला आनी ओबीसी कमिशनान मागीर तो इलेक्शन कमिशनाक दिल्लो आसा. आमचे नजरेक अशें येयल्लें आसा की पयलीं जें नोटिफिकेशन दिल्लें काडलेलें त्या नोटिफिकेशनाक इलेक्शन कमिशनानच 8-9 कडेन बदल केल्लो आसा. आनी 8-9 कडेन जो पळय बदल केल्लो आसा न्ही, ओबीसी ज्या जाग्यार 40 सुद्दां लोक ना, ज्या जाग्यार 15 लोक ना, लोकसंख्या वोटर्स ना, अशा जाग्यार ओबीसी रिजर्वेशन दिल्लें आसा. हो डेटा म्हाजे मना प्रमाणे जावं म्हाजें कॅल्क्युलेशन जें पळय आसा तेजे प्रमाणे तुमकां सांगता हांव की हो डेटा जो पळय आसा तो सबमीट केल्लो आसा ओबीसी कमिशनान इलेक्शन कमिशनाक तो रॉंग आसा आनी ते खातीर हो सगळो घोळ जाल्लो आसा. परत आतां हे मॅटर जें आसा तें कोर्टान गेल्लें आसा. म्हाका दिसता फाल्यां कोर्टाचें हियरींग आसा. इन केस समज कोर्टान जर समज कितें डायरेक्शन्स दिलें जाल्यार हें ओबीसीक जें रिजर्वेशन दिल्लें आसा तें प्रॉपर लोकसंख्ये प्रमाणे प्रॉपर पर्संटेजीन जावपा जाय अशें म्हजें मत आसा. स्पीकर सर, ओबीसी रिजर्वेशन हे त्या पंचायतीत असलेले ओबीसी पर्संटेज हाज्या प्रमाणे जाता. ताजो विशय त्या पर्टिक्युलर वार्डात तितकी ओबीसी पर्संटेज ना म्हणून. पण म्हाजें म्हणणें एकूच, इट इज एन ओबीसी वार्ड इज ऑल्सो ऑन द रोटेशन बेसिसचेर आसपाक जाय. दीज रूल सेज
रुला प्रमाणे म्हणजे ओबीसी पर्सेंटेज इन दॅट पर्टिक्युलर पंचायत आणि देन रोटेशन ऑफ दॅट वार्ड आणि ताकाच लागून हो जो जाला आसा तो रोटेशन ऑफ वार्ड जावन अशा पद्दतीन म्हणजे पयलीं एकूच वार्ड कंटिन्युअसली ओबीसी रिजर्व उरूंक शकना म्हणून कदाचित कमी मतां आसलेले वार्ड सुद्दां अशा पद्दतीन ओबीसी रिजर्व जाल्ले आसा त्या खातीर आमकां शेवटी कायदो फॉलो करचो पडटा ताका लागूनच तो जाला एट प्रेझेंट तांकां एफिडेविट दिवपाक लायल्या आय थिंक फाल्यां एफिडेविट जी आसा ते फायल करतले सिल्वा स्पीकर सर हें ट्रिपल टेस्ट हांव कितकोन केला तें आमचे आंबेली पंचायत जायती ओबीसी आहाय फिशरमॅन आहाय टॉडी टायपर्स आहात पूण एकूय सीट ना ओबीसीचें तेज भायर सालजारा विलेज पंचायत तो वार्ड रिजर्व केला थिंगा एकलोय ओबीसी ना थिंगा कॅन्डिडेटूच ना आतां सो हें हांव नाका हें सर्वे कितें करून केल्यात आनी रिजर्वेशन स्पीकर सर हांव परत एकदां सांगता त्या पंचायतींतल्या ओबीसी पर्सेंटेजीचेर रिजर्वेशन जाला कदाचित असो थोडे कडेन जाला त्या पर्टिक्युलरली वार्डान 1-2 वोटर आसा मग त्या पंचायतींतलो कोणूय वचून थंय रावंक शकता त्या पंचायतींत आसलेलो हे वार्डान सावन दुसऱ्या वार्डान बसपाक पडलें पूण आमची आंबेली पंचायत एकूय ओबीसी ना एकूय सीट रिजर्व ना एकूय ना सीट पूण पॉप्युलेशन आहा फिशरमॅन आहा टॉडी टायपर्स आहा ह्यो कम्युनिटी आहाय थिंगा जायती आहा न्ही तूं फिशरमॅन आसा म्हणटा म्हणजे फिशरमॅन इज कमींग अंडर द ओबीसी न्ही रे ओबीसी पूण सीट एकूय सीट ना आख्खे पंचायतांत 7 मेंबरांक एकूय सीट ना म्हणजे तुमचं खंय बसतलो जाल्यार चान्स ना म्हणजे म्हाज्या सुर्ला पंचायतीनूय तेच जाला ओबीसी आसा म्हणल्यार ओबीसी वार्डूच ना आतां सालजारा जनरल सगळो लोक आहा तो जनरल पूण थिंगा ओबीसी आहा सीट थिंग कॅन्डिडेट ना खंयचो बसपाक सोल्युशन एक मिनिट स्पीकर सर एक बरोबर आन्सर दी रणजीत एक बस स्पीकर सर प्रश्नाचें सुरवात जातना बाब रुदॉल्फ जेन्ना लेट आयलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की विरोधकांचो असो असो चार्ज आहा म्हणून स्पीकर सर आतां 1528 सीट्स टोटल आहात तातूंत ओबीसी रिजर्वेशन जावंक जाय आशिल्लें 27%. स्पीकर सर ओबीसीक मेळ्ळ्या 307 सीट हाजो अर्थ थंयच 20% दिले 7% तांकां कट मारले सारकें सादें गणीत पळोवंक गेलें जाल्यार 27% जावंक जाय ते 20% दिले 7% तांकां कॅट केले. स्पीकर सर आतां फुडें विरोधक उलयता म्हणटा न्ही मुखेलमंत्री हांव एक स्टेटमेंट ताका वाचून दिवंक सोदतां. तुळशीदास नायक म्हूण आहा जो सावथ गोवा बीजेपी चीफ तो म्हणटा सांकवाळ पंचायतीन ओबीसीचेर अन्याय जाला आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनान ताका न्याय दिवचो म्हूण. हो विरोधक न्ही हो बीजेपीचो सावथ गोवा चीफ. तिसरें स्पीकर सर ट्रिपल टेस्ट आमी केली म्हणून मुखेलमंत्री म्हणटा म्हाका मातशी ताजे कडच्यान डेट जाय केन्ना ही ट्रिपल टेस्ट केली ती. पयलीं केली काय न्हिदून उरले आनी मागीर लेट केली हें मातशें सांगचें. स्पीकर सर जो डेटा तेंच्या कडेन ओबीसी कमिशनाक फाटलो 2013तलो सर्वे केल्लो आसलो तो डेटा जो तांच्यांनी रिफर केलो आनी त्या डेटाच्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतींतलो घेवन त्यांनी जे सांगला 307 ओबीसीक 187 एसटीक आनी 21 एससी ओके म्हणून ते 20% जाता माझे म्हणणें आहा पर्संटेजूय जाता. म्हणजे जो डेटा एवेलेबल आसलो त्या डेटा प्रमाणे दिवपाक शकता. जर डेटाच एवेलेबल ना उरलेलो जाल्यार दिवपाक शकना. दॅट इज अ वन थिंग. आनी डेट जी ट्रिपल टेस्टाची दिल्या ती लेट आसा माझे म्हणणें मान्य हांव ना म्हणना ती डेट जाय जाल्यार तुका दिता. स्पीकर सर रणजीत भाऊ बिकॉज सर क्वेश्चन सगळ्यांगेली सेम सोल्युशन फायंड आउट करून आसपा जाय न्ही. ऑनरेबल सीएमा गेले कॉन्स्टिट्युएन्सी तो म्हणटा की वॉर्डान ओबीसी कोणूच ना आनी जे वॉर्डा ओबीसी आहा ती रिजर्वेशन येयलें ना. सो दुसऱ्या वॉर्डान ओबीसी आहा त्याच्यान बसपा जायना. सो ते सोल्युशन कितें आतां त्या वार्डान उबे रावपाचो कोण ना त्या वार्डा उबे रावन फायद ना. वॉट इज द पॉयंट इन किपींग अ रिजर्वेशन इन दॅट वॉर्ड त्या वार्डांतल्यान उबे रावतलो जाल्यार द होल पॉयंट ऑफ किपींग दिस रिजर्वेशन वेअर ओबीसी इलेक्शन कमिशनान केलें ना डिक्लेअर्ड. आता त्या वार्डात जर ओबीसी ना आणि ओबीसी वार्ड जाला त्या पंचायतीत डज नॉट मेक सेन्स उबे रावपाचो हे सोल्युशन आनी डज नॉट मेक सेन्स. हो एकदम नवीन मॉडेल जो आहा पळय न्ही तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करूं येता आमकां तसो ह्या वार्डांतलो त्या वार्डान उबो करपाचो. ना हो मॉडेल नाका म्हाका हो मॉडेल नाका. सगळे मॉडेल जाय इवन इन युअर villages you have to make sure that it is not happening. This is also new model. You can practice. So sir, smile दिवन असले म्हणून solution जायना न्ही. We are new in the assembly. If this is going to be the way of addressing a solution, मागीर आनी अर्थ कित उरला.
स्पीकर सर, हेज्या पयलीं खुबशीं पंचायतीची इलेक्शन जाताली पूण असो केन्ना घोळ जायनासलेलो. म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ पंचायत हें बरे भशेन रिजर्वेशन करताले आनी इलेक्शन बरे भशेन जातालें. हें स्टेट इलेक्शन कमिशनान हो सगळो घोळ केल्ले कडेन आहा. म्हाका दिसता की हेज्या फुडें आमचे जर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन जर केलें जाल्यार खुबशे बरें जाता आसलेले. सो म्हाजी एक पंचायत आहा तितून लास्ट टायम 2 OBC आसलेले, हे फावटी एकूय OBC ना. Speaker sir, I will just add something. Speaker sir, कितें जाल्लें न्हू, OBC कमिशनान ही सर्वे करूंकूच ना. स्पीकर सर, हियर मी. OBC कमिशनान ही सर्वे करूंक ना. सर्वे केल्या कोणी ते जेन्ना हे आतां ऑनरेबल मेंबर बाब तुयेंकर उलयले जे म्हणटाले स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिवपाचें न्हू डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत म्हणजे गव्हर्मेंटानूच रिजर्वेशन पळोवपाचें. हेजे आदी गव्हर्मेंट पळयता तेन्ना थोडे म्हणून तिन्यान आसले ते इन्यान तिन्यान वयता हें जालां मातशें, पूण तिन्यानूच इतलो तेन्ना म्हणजे आवाज करताले तुम्ही करता ते सारखे न्हू, सगळे काढून SC दी म्हणून स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून आम्ही स्टेट इलेक्शन कमिशन दिले. आता स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो क्लेम करता इश्यूज कितें इश्यू आसा इज रॉंग दॅट डज नॉट स्पीकर सर कोणी केल्ले सिंगल लिस्ट जे आपण टेस्ट लिस्ट हे 5 जुलै 2022 केला आणि ॲट प्रेझेंट एवरेज OBC परमिशन पर्सेंटेज बिटवीन 24% जाता. स्पीकर सर, OBC कमिशनान एक उत्तर मेळटलें. डेटा घेतला पंचायतीचे क्लर्क तुम्ही सगळे स्टाफ तेंच्यांनी दिलो आहा, क्लर्कांनी सब सगळ्यांनी उलोवन. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअरान केल्लो डेटा OBC कमिशनान स्पीकर सर सोशल वेलफेअरान केल्लो 2013 फोन मारल्या क्लर्क. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअरान डेटा केल्लो तो डेटा वापरला. एक मिनिट तू कितें सांगपाचें आसा? स्पीकर सर, मंत्र्यान एक ऑब्जर्वेशन केलें की ह्या सायडींतले लोक जे हांगा थंय वतात आनी हें जाता तांणी म्हणलें म्हणून की स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेनूच हें घेवचें, हें पंचायतींनी आनी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनान करचें न्ही लोकल सेल्फ बॉडी. सुप्रीम कोर्टान स्पीकर सर होल्ड केलां हें. वी कॅनॉट टॉक हियर अब्युजिंग द सुप्रीम कोर्ट. दीस मॅटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट and Supreme Court had given guidelines in Goa case, in municipal case. I have taken the case and I have won it in the Supreme Court. So Speaker sir, आम्ही अशें म्हणनात की पंचायतीन जे आन्ना आपूण काम करना. आज मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आहा OBC 4% कॅट केले म्हणून. जाले तुझे फिगर जाले 28% मेळपाक जाय 24% केले. सुप्रीम कोर्टाक पर्सेंटेजीच्या प्रमाणे आता 24% जाला म्हणून सांगले ते हांवें. विच इज द डेटा अवेलेबल. कॅट करपाचो डेटा अवेलेबल ॲट प्रेझेंट गव्हर्मेंटा कडेन आसलो त्या प्रमाणे जाला. स्पीकर सर, माझे एकूच सबमिशन जावंक ना तेका लागून माझो एकूच पॉयंट आहा. जे सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आहा, ऑर्डर आहा ती गव्हर्मेंटान फॉलो केल्या. OBC कमिशनान हो डेटा दिला, तेणी केला. हांव सांगता स्पीकर सर, सगळे पंचायतींनी फोन केला कोणाक क्लर्काक आनी सब स्टाफाक की तुमचो डेटा दिया म्हणून. तुमचो डेटा क्लर्क आनी सब स्टाफ दितलो. स्पीकर सर, कितें चल्ला सर? स्पीकर सर कितें चल्ला? इट इज नॉट अ चार्ज, दिस इज द ट्रूथ. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडल्यान गव्हर्मेंटान गोल केल्लो आहा हेचेर आनी अन्याय केला OBC चेर. ऐकून घ्या. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता हांव, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडल्यान डेटा घेतला, डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन अवेलेबल आसलेलो डेटा घेतला. दोनूय डेटा OBC कमिशनान स्टडी केल्या आणि त्याच्यानुसार त्यांच्यानी रिपोर्ट सबमिट केला. आमोणकर. स्पीकर सर, आयज आमच्या हावजान म्हाज्या कलीग बाब रुडल्फ बाब हेजेर बरोच आरोप जालो. ताका मातशी 1-2 मिनटां लेट जाली येवपाक आनी तेजेर आरोप जालो. आयज तो धांवलो प्रश्न सोडून धांवलो म्हणून विचारपाक नासलें. काँग्रेस फक्त
आवाज करता ते सिरियस सर, 11:30 प्रश्नोत्तराचा त्रास सुरू जाता. आम्ही सगळ्यांनी हावसान ऐकला, सगळ्यांनी ऐकलेला मग त्यांनी येऊन सुरू करपाचो त्यांनी प्रश्न. गव्हर्नमेंटाक विचारपाक सोदता जेन्ना पंचायतीचे क्वेश्चन असले गव्हर्नमेंटान पोस्टपोन कित्याक केलो? आमचो रुरल पॉपाचो पंचायतीचे क्वेश्चन असलो तर पोस्टपोन कित्याक केलो? तो पोस्टपोन करपाचो न्हू. आयज तेंच्यांनी केला कित्याक? ऑर्डर दिल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या उपरांत तुम्ही हो प्रश्न आयज असेंब्लीत हाडलेलो आसता आणि आमचेर एलिगेशन घालता. स्पीकर सर, तुम्ही ओबीसी रिझर्वेशन केला तो बेश्टो तापता. इलेक्शन कमिशनान स्पीकर सर, एक मिनिट बसून घे, एक मिनिट बसून घे, एक मिनिट बसून घे. आम्ही न्यू कमर स्पीकर आमचेर एलिगेशन करता. एका सांग, बाय रूल क्वेश्चन पोस्टपोन करूंक मेळटा आणि तेस्ता डिसिजन दिवंक नासले हायकोर्टान म्हणून पोस्टपोन केल्लो. म्हणून सांगता, म्हणून भिवून त्यांना आन्सर करपाक आमच्याकडे खूपशे असलेले. आता जेन्ना सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिल्या उपरांत आता हो प्रश्न हाडला आणि वयल्यान आमचेर आरोप करता. काँग्रेस पार्टीचेर नांव घेवन आरोप जाला. सर, आमचे न्यू कमर रुरल बाब न्यू कमर बसून घे मातसो. आम्ही सगळे बसून घे. आमचेर आरोप करता. बसून घे एक मिनिट आरोप करता. आमकां सर अरे आरोप करपाचो विषय ना. ज्या सभासदाचो क्वेश्चन आसा ताका ऑलरेडी खबर आसता. ताणे पयलीं येवन उबी रावपाचें आवश्यक आसता. आता सारखे उलयले तुम्ही स्पीकर सर. 11:30 प्रेझेंट रावपाक जाय हावजान. जे तो पयले क्वेश्चन तो पोस्टपोन क्वेश्चन आसा ताका पयलीं इंटिमेशन केल्लें आसा. आमी समजले विजयान कितें केलें म्हणून. हे क्वेश्चन माझे टायमार येवंक जाय आसले. आन्सर करूंकच ना. ट्रेनिंगाक प्रेझेंट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 नॉट आन्सर्ड. विजय सरदेसाय ओबीसीचेर आन्सर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 1 स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन तुम्ही ओबीसीचेर आन्सर दिवंक ना. तुम्ही डेलिबरेटली हे क्वेश्चन माझे पोस्टपोन केल्ले आहा. डेटा तुजो रॉंग आहा. तुम्ही जर इतले सिरियस आसलेले पोस्टपोन डेटा रॉंग आहा. डेटा इज रॉंग. तुमचो प्रश्न विचारात. अशें जावंक ना. पोस्टपोन कशें क्वेश्चन जाता पळय न्ही ते एकदां सांगात. म्हणजे हावजाक कळोनी की पोस्टपोन करपाची कित्याक करता आनी कशें जाता ते. एक म्हाका दिसता ऑपोजिशन आपले बाब दिगंबर कामत सिनियर मेंबर आहा तेणी तांकां सांगचें की पोस्टपोन कशें जाता. गिपार्ड हाड. तू ते रामभाऊ माळगे हाडले आणि ते आयले ना. नेक्स्ट टाइम ते गिपार्ड. क्वेश्चन नंबर 1 विजय सरदेसाय. पोस्टपोन झाले म्हणून म्हाका ते ओबीसी झाले. तो क्वेश्चन पोस्टपोन झालो. हेजो क्वेश्चन पोस्टपोन झालो. ओबीसीचेर आन्सर दिवंक ना. क्वेश्चन नंबर 1 आन्सर दी. तुम्ही ओबीसी चर्चा जाल्ली आसा. सीएमान दिवनी न्हू आन्सर. स्पीकर सर ओबीसी रिझर्वेशन झाले. लोकांचेर अन्याय झाला. तुझे मेंबर सांगता. तुझे मेंबर सांगता. गांवकार साहेब आमचो तुवेकर बाबू सांगता अन्याय झाला. न्याय दिल्लो आसा. आमी रिझर्वेशन दिला. परत फाल्यां बसून घ्या. ओबीसीचेर अन्याय झाला. सीएमान रिस्पॉन्स दिवनी. सर आमी खंयच्याच पयशे ना कोर्टान वचपाक. पयशे ना कोर्टान वचपाक. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 People do not have money to go to court. Don't say that go to court. Answer as per computer. Answer as per computer. Yes. बसून घ्यात. CM. बसून घ्यात. You give proper data. बसून घ्यात. Let OBC do their job. OBC commissioner काम करून आपले आणि data मायकल लोबो बसून घ्यात. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. Yes. क्वेश्चन तुम्ही कॉल केला तर किती डिस्कशन करता. स्टार्ट क्वेश्चन.